Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. देव बाबळेश्वराच्या 58 जात्रेचं तिसऱ्याचं सगळे कोंगडकारांक आनी गोंयकारांक हार्दिक शुभेच्छा दिता. ते बाबळेश्वर देवस्थान हें एक जागृत देवस्थान जें आहा समुद्र किनाऱ्याचेर आनी लोक हांगा मोठे संख्येन हांगा येतात दर्शन घेवपाक. कित्याक लागून की हाका एक पावणारो देव जो कोण त्रासान पडला ताका पावणारो आयज हांगा खुबशे लोक येता हाची आवड करता. तो म्हाजो घोव शीक जाला जावं कोण भुरगीं शीक जाल्या जावं कोणी पुलीस जॉबांक प्रमोशन मेळचें जावं कोणी लोक कामाक येता तेंची आंगणे करतात आनी ते जाल्या उपरांत ते दुसऱ्याक घट घेवन येतात आनी ते बांदतात आपले असो एक देव सगळे संवसाराक फामाद जाल्ले आहा हें देवस्थान बनाना फेस्टिवल म्हणून कोरोनार लोक खुबशे येताले ह्या हेका ते कोचीचे जाल्यार पळोवन अशें तांकां केन्नाच पळोवंक मेळना. कितली वर्सां जाली आता? 58 इयर्स जाली आतां हे जात्रेक आयचे 58 इयर्स. तशेंच आतां आमच्या देवळाचें काम चालू आहा मोठ्या लोकांचें एक स्वप्न आसलें की हें भव्य दिव्य कोंगडी बाबळेश्वर देवस्थान जावचें म्हणून तें आमचें स्वप्न पुरो जायत येयलें. तशेंच मेन म्हणजे कितें आमचें जावपाक आमचे कमिटीचो मेंबराचो हातभार आनी गांवच्या लोकांचो आमचे आसरदार जे आहा पळय तेंचे सगळे बरें मागता देवाचें आहा तेंचे सगळे आशिर्वादान हें सगळें करता. 70% काम जाल्लें आहा. 30% काम मे पासून काबार जातलें.